एपनर आयज घरा सांज मातलो आनी चोय मामान तांतयां कोडी केल्ली आयज जेवणाक शीत तांतयां कोडी आनी चोय सिंबा बांगडो उकळलो. हाय गाइस, तो आज हमारा येलो वाटरमेलन आणि आता हम देख कट कौन से हमारे येलो आला या रेड आला. तू बोश के सगळे नेल तो सोई कातरूंगू कटिंग बोर्ड आडपासो आतेरू ब्लॅक कलर आला पुरो किती आहे शूट करू. ओ वाव येलो हा अरे हाँ दाखव मला. तर गाइस आता टेस्ट कसा आहे. बरे गोड हा आता तो बरे लागतो. केला हाल ना दिसत. सगळीं झाडां देखून बरी न्हांवलीं. आख्खो दीसभर पावस पडत आहा फक्त. गरमी जाय आसलोली ते जाणा लायक गरमी पडटाली ते जाणा हांव पावसा मागतालें पावस यो पावस यो पावस यो. आज पावस पडटा तेजो म्हाका जाय की मातशें उजवाड जालो. इतू पावस पडटा लायक सगळें चिक जालो आहा. सो आमी ह्युमन्स केन्ना सॅटिस्फाय जायनाय इतू तर हांव शिकिलां. आनी असो पावस पडटा म्हळ्यार लायक आतां असो वेदराचेर कांदा भजी बी कितें खावपा रूच येयल्या तर आतां एबनर आनी हांव वचून शॉपाचेर सामान घेवन येतलीं आनी मागीर कांदा भजी करतलीं आयज. आमी चिंतलें की बरीं कांदा भजी खावट म्हूण मागीर एबनरा हेल्प केली पियाव काडटा. बेग एशें कोन्न पियाव चॉप केलो. फास्ट चॉप कोता एशें कोन्न कांदा भजी करपा न्हू स्ट्रेट स्लायसान पियाव कट करपा पडटा. मागीर पियाव कट केलो तो सगलो एक आयदनां घायलो. मागीर तेका एशें कोन्न सगलो बरो करून आयदनां घायन जातरी आतां एबनरागेर टर्न आहलोलो तो पियाव मूत दिवपाचो. मागीर एबनरान तेका बरो करून मोटिलो लायक ती रिंग्स एशें आहाय न्हू लायक हाफ मून जे जालो आहाय ते बरें करून आख्खें ओपन जावपा जाय. तर मागीर तें मुटून जातरी एशें कोन्न तितून भितर मिरसांग घायली आनी येदेशें साकर बारीक चॉप केल्ली मिरसांग. आनी मागीर हांवें म्हणलें कापाय जाय देखून हांवें बटाट घेयले. बटाट चड मोठे नासलोले सो धाकटेशे बटाट आहलोले तेंकां सोलिली आनी मागीर ते स्लायस मारल्यो. आनी हिंगा एबनर बेकींग सोडा घातालो येदेशें. बेकींग सोडा मीठ घायलां आनी मिरसांग घायल्या आनी आतां तेणें बेसन घायलां आनी एशें कोन्न मिक्स केलां उदक घायलां आनीक. मागीर हांवें बटाट्यांचे स्लायस मारल्यो तेंकां येदेशें मीठ लायलें आनी एशें कोन्न मातशें वोगोत तोलें. मागीर हिंगा आमगे पकोडा करपा पिठूय तयार जालें आनी हेचोय हिंगा हांव बेसन कालयतालें हेका बटाट्या लागोन आनी तेवूय मागीर तयार जालें. मुगे पुता चोय कितें कोन्न न्हिदोन आहा तो. न्हीद बाबा न्हीद नाका न्हीद. चोय कितें म्हणटा रे मिरसांग काडय सॉरी मिरची राव रे मिरसांग आनी मिरची आनी चोय धाकलीशीं मिनी कापां कित्याक बटाट नासलोले. गरमा गरम भजी काडटो सगलें सायडीन मॅस क्रिएट कोन्न. सगलीं आमगे भजी कापां आनी मिरची खावपा या पावसां. बरो पावस पडटा आनी बरें गरम मिरची खावपा. आनी हे वेंचला म्हाका करपा दिना आपूण एक गाडी रोट काडटा. तर हेचो नेबरान केसो साय नुस्तें की धाडलें तेचा पावस पडटा न्हू तो नुस्त्याय बी भरपूर लागलो खंय. मागीर तेणें एक घालोलें मागीर तो कातोता तें चोयता हांव आनी तें कातरोन आहलोलें चड स्लिपरी फीश सारकें. मागीर तेणें एशें कोन्न क्युब्स एशें कट केलें आनी सगलें मॅस कोन्न दवरलो सकयल. आनी मागीर आमी येयलीं घरा कडेन. मामा पकोडा खावपा पेपर प्लेट घेवन रेडी आहलोली सारकी आनी मागीर आमी पकोडाज एन्जॉय केले. एज यू ऑल नो की पावस पडटा तेदोना पकोडा जायच.
तर विथ दीस आमी आमगेलो आयचो ब्लॉग काबार करया. तो म्हणटा जॅकेट घाल कित्याक आमकांच म्हाका शी खाता तेका लागून. एंड आय थिंक सो म्हाका थंडी जावपा आहा वेरी सून. And then see you all in next vlog. Till then, take care. Bye bye. Good night.